Hello students, question number 4 from the unit coordinate geometry for class 10th. So here given, find the point on the x-axis which is equidistant from 2, minus 5 and minus 2, 9. So I'm going to find point करपाक जाय on the x-axis सांगला. So आता हांगासर equal जो एक point असा assume कराच एक point असा तेका आमी मार्किंग केले तर P. ओके सो तो इक्वल डिस्टन्साचेर आसा फ्रॉम हे दोन पॉइंट्साचेर इक्विडिस्टन्स सो अंडरलाइन हो वर्ड कराच सो हो जो आसतलो पळय इक्विडिस्टन्स म्हटल्यार इक्वल डिस्टन्साचेर हे दोनूय पॉइंट्स प्लेस केले आसतले सो हे दोनूय पॉइंट्स हांगासर विथ इक्वल डिस्टन्स आसतलो ओके सो आता हांगासर हेका तुम्ही जाय जाल्यार मार्किंग कराच ए आणि बी सो आता हे दोनूय पॉइंट इक्वल डिस्टन्साचेर आसाच सो हांगासर तुमकां दिला फाइंड अ पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस सो हांगासर ह्यो पॉइंट जो आसा पळय तो ऑन द एक्स एक्सिस आहा म्हटल्यार तुमी जे कोऑर्डिनेट्स घेतले ते कशे घेतले एक्स एक्सिस आसलो जाल्यार एक्स 0 आणि वाय एक्सिस आसलो जाल्यार 0 आणि वाय घेतले ओके सो हे प्रॉब्लेम आयडेंटिफाय कशे करतले हो वर्ड आसतलो भितून इक्वल डिस्टन्स म्हणजे इक्वी डिस्टंट सो आता हांगासर ते दोनूय पॉइंट्स घेयात तुमी PA इक्वल टू PB ओके सो PA इक्वल टू PB हे दोनों पॉइंट झाले मागीर नेक्स्ट हेंका स्क्वेअर पुट स्क्वेअर टू बोथ साइड सो PB सो ह्यो कितें जातलो PA स्क्वेअर आणि PB स्क्वेअर सो हे स्क्वेअर जालो आता हांगासर तुम्ही बाय युजिंग डिस्टन्स फॉर्म्युला जो x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square equal to again x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square so जेन्ना इक्विडिस्टंट येतलो तेन्ना हो फॉर्म्युला यूज जातलो सो कशे बरयतले एक लाइन ड्रॉ कराच हांगासर जो पॉइंट जर मेन्शन कितें करूंक ना जाल्यार तुम्ही जाय ते लेटर पुट करूंक शकता सेम हांगासरूय जाय ते लेटर तुम्ही यूज करूंक शकता मागीर PA PB हे दोन हेंका दोगांकूय स्क्वेअरिंग करप आणि हांगासर तो डिस्टन्स फॉर्म्युला जो आसा तो आमी हांगासर बरोवपाक जाय ऑन बोथ साइड्स सो हांगासर आमी डिस्टन्स फॉर्म्युला हांगा बरयतले सो हेंका मागीर मार्किंग कराच x1 y1 x2 y2 अगेन दिस वन x1 y1 सो इक्वल टू च्या ह्या साइडीक दोन पॉइंट्स असतले ते हेंचे दोन पॉइंट्स असतले इक्वल टू च्या ह्या साइडीक हे दोन पॉइंट्स असतले सो इक्वल टू च्या ह्या साइडीक हे दोन पॉइंट्स पयली मार्किंग कराच x2 कितें समजो x x1 2 द होल स्क्वेअर y2 0 y1 minus 5 the whole square again x2 x minus x1 आता इक्वल टू च्या या साइडीक गेल्या म्हटल्यार हे पॉइंट घेऊंक जाय सो x1 minus 2 the whole square y2 0 minus y1 9 the whole square y1 9 आता हांगासर as it is आता दवराच x minus 2 the whole square पयली ब्रॅकेट जे हे आसा पळय साइन 0 पळय मायनस मायनस प्लस 5 the whole square x minus minus plus 2 the whole square plus 0 minus 9 हांगासर तुम्ही बरोवपाक शकता minus 9 square आता हांगासर तुम्ही फॉर्म्युलान स्प्लिट करपाक जाय a minus b a square minus 2ab plus b square हेका आणि हेका a plus b the whole square a square plus 2ab plus b square हे दाखोवपाचे अशे मदी बरोवपाची गरज ना हांवें जस्ट तुमकां कळपा खातीर तो मदी बरयला हांगासर सो हांगासर कंटिन्युएशन तुमचे पळयाच x minus 2 the whole square कितें येतलो x square minus 2 into x into 2 पळय हेका ह्या हितून डिवाइड करप हितून फॉर्म्युलान स्प्लिट करप प्लस 2 स्क्वेअर पळय b म्हणजे हो तुमचो a हो तुमचो b प्लस 0 प्लस 5 तो 5 स्क्वेअर येतलो हेका आता x प्लस 2 द होल स्क्वेअर हेतून स्प्लिट करात x स्क्वेअर प्लस 2 into x into 2 प्लस 2 स्क्वेअर आणि
-9 स्क्वेअर आता जेन्ना -9 इंटू -9 जातलो सो मायनस मायनस प्लस 9 9 जा 81 सो प्लसान आन्सर येयले तुमचे. आता हांगासर एक्स स्क्वेअर आसा तो कॅन्सल करप कळ्ळें ह्यो प्लस आसा ह्यो इक्वल टूच्या एडीक आहा सो एकीकडे हाडले जाल्यार ते मायनस जातले सो डायरेक्टली तुम्ही एक्स स्क्वेअर आहा तो कॅन्सल करा. सो आता हे मल्टिप्लाय केलो 2 2 जा 4 विथ साइन 4x 2 स्क्वेअर 4 5 स्क्वेअर 25 2 2 जा 4 into x 4x प्लस 2 स्क्वेअर 4 प्लस 81. आता x टर्म आहा ते एकीकडे हाडायचं -4x हो प्लस आहा तो हेवटेन येयलो -4x 81 आणि 4 85. आता प्लस प्लस 25 आणि 4 29 ते हांगासर मायनस जातले कित्याक हे दोन्ही प्लस जाले ते ह्या एडी गेले मायनस जाले. आता मायनस मायनस प्लस 8x जालो नंबर प्लस करप ग्रेटर नंबर साइन. आता हांगासर 85 सून तुम्ही 29 काडटले 85 सून 29 सून 29 काडटले सो हांगासर 5 सून 9 वचना म्हणून हांगा कॅरी 59 सून 9 काडले 59 सून 9 6 उरले हांगा 7 7 सून 2 काडले 5. ओके ग्रेटर नंबर 85 आहा सो प्लस साइन सो प्लस 56 सो हांगासर एक्स पुट कराच 56 डिवाइड बाय -8 सो एक्साची व्हॅल्यू जी आसा ती कितें येतली -7 सो मायनस आहा तो आपूण साइन हांगा घेवन येतलो सो x इक्वल टू -7 लास्टाक स्टेटमेंट तुम्ही बरोवंक शकता. The point on the x-axis equidistant from the given point is -7, 0. सो पॉइंट तुमचो एक्साचो कितलो येयलो तो आणि तुम्ही हांगासर एक्स एक्सिस सांगलेलो तेन्ना कितें घेतलेलो एक्स आणि 0 घेतलेलो सो एक्साची व्हॅल्यू तुमकां -7 मेळ्ळ्या आणि तो 0 सो हांगासर तो पॉइंट -7 आणि 0 येयलो. ओके थँक्यू. क्वेश्चन नंबर 5 तो तुम्ही सॉल्व कराच हांगासर तुमकां हांव आन्सर दिता. आन्सर जे येतले तुमचे पळयाच ते y इक्वल टू 9 येतलो जस्ट ना हांवें तुमकां एक्स एक्सिस दाखयल्लो आता हांगासर आसा y एक्सिस आसा सो तुम्ही पॉइंट्स घेताना कितें घेतले लेट द पॉइंट ऑन द y एक्सिस इज सो कितलो येतलो तुमचो हांगासर कितें लेट पॉइंटाचें नांव कितें करूंक शकता तुम्ही सो तुमचो पॉइंट 0 आणि y येतलो वदर x आणि 0 आसलो आता 0 आणि y सॉल्व कराच आणि हे आन्सर तुमचे येतले सो क्रॉस चेक कराच जर आन्सर येयले जाल्यार कमेंट बॉक्सान यू कॅन टेल मी. थँक्यू.